उदकाचो उणाव ना, भिवपाची गरज ना. तिळारी धरण म्हयनोभर बंद. सानेल अस्नोडा प्लांटात न्हंयतल्यान उदक पंप. हणजुणे धरणात उदकाचो उणाव. मुख्यमंत्री उलयलो मिडिया कडेन. म्हापशेचे बनावट नोटाचे रॅकेटाचे पश्चिम बंगालात कनेक्शन. उत्तर प्रदेश कर्नाटकाच्या दोगांक धरले. नोटी पाकिस्तानांतल्यो. आरोपी कितली वर्सांच रावताले कळंगुटे. तिळारीचें उदक बंद. दिवचल, बार्देश, पेडण्यां पिवपाच्या उदकाच्यो कटकटी. डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन परिस्थिती अशीच. लायटीच्या कटकटींनी उदकाच्या पंपिंगाचे धकचपाटे. एथलेटिको दे कोलकातान एफसी गोवाचेर मारले 4 गोल. कोलकाताचे दुथी, फर्नांडीस आनी ह्युमान तोपले एफसी गोवाचेर 4. गोवान पयली सुवात वगडायली. आणि सगळे कडेन तुळशीचे लग्नाची तयारी. जोडवी घेऊन हर जागोराक जोडपी तयार. दिवाळेचो उत्सव सोंपता. आकाश दिवे देंवतले. लग्न जात्रांचो सीझन सुरू जाता. पळयात तुळशी लग्न. गोंयांत खंय उदकाचो उणाव ना, लोकांनी भिवपाची गरज ना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा. दर वर्सा तिळारी धरण आनी कालवे म्हयनोभर बंद असतात. अंदू धरण 20 डिसेंबर मेरेन बंद आसतलें. तिळारी धरणाचे उदक चांदेल आनी अस्नोडा प्लांटात वता. चांदेल आनी अस्नोडा प्लांटात खंय न्हंयतल्यान उदक पंप करतले. हणजुणे धरणात उदक कमी म्हूण मुख्यमंत्री मान्य करता. ह्या दिसांनी पिवच्या पाणयाची समस्या जाल्या. वर्तमानपत्रांतसून तरी ती मोठ्या प्रमाणार येता. एक म्हणजे दर वर्सा तिळारी जो प्रोजेक्ट आसा तो एक सादारण म्हयनोभर मेंटेनन्सा खातीर बंद दवरता. आनी सादारण इट इज बींग डन इन द मंथ ऑफ नोव्हेंबर टू डिसेंबर. ह्या वर्साय तो 20 नोव्हेंबराच्यान टेंटेटिवली 20 डिसेंबर पर्यंत, कदाचित 4-5 दीस बेगीन आटपत, तो बंद दवरतले. तिळारीच्या पाणयाचो आमकां 2 वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक गरज पडटा. एक चांदेल आनी दुसरें अस्नोडा. चांदेलचे ताणें न्हंयतसून उदक काडलें. अस्नोड्या तीच गजाल जावंक जाय आसली, पूण अस्नोड्याचें थोडे कमी प्रमाणाचेर जालें. अस्नोड्या सादारण 110 mld उदक लागता आनी न्हंयची ओडपाची कॅपॅसिटी 80 mld आसा थंय. पूण अस्नोड्या दुसरे वटेनच्यान अस्नोड्या पाणी येवंक शकपाचें, जें आजच्यान सुरू करपाक सांगलां. पावस कमी पडला ही गजाल खरी, आनी तेतूनसून पावसाचेर अवलंबून आसणारो आमचो जो डॅम आसा तो अंजुना डॅम, आनी जेचे वरसून पडोशाचो प्लांट चलता. थंय थोडी लेवल कमी आसा ही गजाल खरी आसा. ताची ऑल्टरनेट वेवस्था एक म्हणजे तिचले त्या डॅमाचें पाणी शेताकूय वता आनी पडोशाकूय वता. थंय थोडे शेताचे पाणयाचेर फुडल्या काळांत कंट्रोल हाडणे गरज पडूं शकता. तिळारीच्यान शॉर्टेज आसा, तिळारीच्यान बंद केला म्हणून असं जें चित्र जालां तें चुकीचें आसा. लोकां भितर भंय निर्माण जावचो न्हय म्हणून हांवें क्लॅरिफिकेशन केलें. बिस्मार्क डायस मरण प्रकरणाची चौकशी करूंक रेक्त पुलीस अधिकारी नेमता म्हूण गृहमंत्री पार्सेकारान उतर दिला. केस क्रायम ब्रांचीक दिल्या. हांवें क्रायम ब्रांचाकूय आज माहिती घेतल्या आनी आय हॅव instructed the concern to put a trustworthy good officer there for this case. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. म्हापशेच्या बनावट नोटांच्या रॅकेटाचो बिहार, पश्चिम बंगालांतले देशव्यापी रॅकेटा कडेन संबंद दिसता. दिल्लींत 4 दिसां फाटीं उक्ताडार आयिल्ले बनावट नोटांचे रॅकेट म्हापशा सारकेंच. पुलीस चड उलोवंक तयार नात. मात अटक केल्ले उत्तर प्रदेश आनी कर्नाटकांतल्या दोगांय आरोपींनी उत्तर गोंयांत लाखांनी रुपयांच्यो बनावट नोटी खपयल्यात म्हणून ते दिशेन तपास चल्ला. दोगूय कितलीं वर्सांच जाले कळंगुटे रावताले. रॅकेटाचें पश्चिम बंगाल कनेक्शन उक्ताडार आयलां. नोटी बंगालांतले एजंटा कडल्यान आयिल्ल्यो. म्हापशां पुलिसांनी बनावट नोटांचे रॅकेट फोडले.
पुलिसांनी मूळ उत्तर प्रदेशातले 29 वर्सांचो राजू कल्लू खान आणि कर्नाटकातलो 27 वर्सांचो खुदबू साफ नदाब म्हूण दोगा आरोपींक धरल्यात. म्हापशा बाजारात दोगूय जाण दुबावीत पद्दतीन बनावट नोटी खपयतना सापडले. दुबाव आयिल्ल्यान एका पसरकारान पुलिसांक कळयले. ते उपरांत पुलिसांनी सापळो लायलो. पुलिसांनी 12,000 रुपयांच्यो बनावट नोटी जप्त केल्यो. नोटी 1,000च्यो. दोगूय आरोपींनी लाखांनी रुपयाचे बनावट चलन बाजारात खपयला म्हूण पुलिसांक दुबाव. दोगूय आरोपी खंय कितलींशींच वर्सां जालीं कळंगूट रावतात. थंय ते धंदोय करतात. एकलो गेस्ट हाऊस चलयतालो, दुसरो भोवन भोवन कपडे विकपी. इतले मजगतीं 2-3 दिसां फाटीं दिल्ली पुलिसांनी बनावट चलनी नोटांचे एक रॅकेट धरिल्ले. तांची आनी म्हापशेच्या आरोपींची वावुरपाची पद्दत सामकी जुळटा. बिहारांतले बेथिया जिल्ल्यांतल्यान बनावट नोटांचे रॅकेट चलोवपी मुखेली आनी दोगा आरोपींक दिल्लीत धरिल्ले. हे रॅकेट देशांत बनावट नोटी पातळावपी सगळ्यात मोठे रॅकेट. तांचे कडेन 1,000 आनी 500 रुपयांच्यो बनावट नोटी मेळिल्ल्यो. दिल्लीतल्या पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बिहार बेतियांतल्यान बनावट नोटी देशभर पावतात. खऱ्या नोटां भशेन दिसपी ही नोट चडशी मालदा पश्चिम बंगाल आनी चंपारण बिहारच्यान येतात. ह्या नोटींचे रॅकेट हाताळपी मुखेल्यांचो पाकिस्तानातल्या एजंटा कडेन संबंध. सगळे रॅकेट ISI चलयता. दर वर्सा नेपाळ आनी बांगलादेशांतल्यान भारताच्या राज्यांनी कोट्यांनी रुपयांच्यो बनावट नोटी पावतात. पाकिस्तानी चलन ज्या कागदाचेर छापतात तोच बनावट नोटांचो कागद म्हूण त्यो खऱ्यो कश्यो दिसतात. गोंय पुलिसांनी म्हापशां चलपी बनावट नोटांचे रॅकेट धरलां खरें, मात प्रकरणाची पाळामुळां खणपाची आसात. मुळावे चौकशेंतल्यान बनावट नोटांचे पश्चिम बंगाल कनेक्शन उक्ताडार आयलां. गोंय पुलीस पश्चिम बंगाल आनी गोंयांतल्या रॅकेटाच्या संबंधाचो तपास करतात. धरल्यात ते दोगूय 10 वर्सां जालीं खंय कळंगुटे दर्यादेग वाठारांत धंदो करतात. पुलिसांक अजून खूब कितें उस्तुपाचें आसा. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी तुकाराम मराठे. तिळारीचें उदक बंद. बार्देश दिवचल पेडणे सध्या उदकाच्यो कटकटी. उदक पायपलायनीच्या पोता मेरेन पावना. साळांतल्यान उदक पंप करून PWD कशी तरी तिनूय तालुक्यांनी उदक वांटून घालता. लायटीच्या गडगडीक लागून पंपिंगाचे धकचपाटे. PWDचो इंजिनियर म्हणटा डिसेंबराच्या दुसऱ्या सप्तका मेरेन परिस्थिती अशीच उरपाची. तिळारीच्या कालव्याचें काम चल्लां. 18 नोव्हेंबरा सावन उदक ना. उदक पिवूंक पंप केल्ल्यान साळांतले शेतकारांचे हाल जाल्यात. पळयात रिपोर्ट. तिळारीच्या कालव्याच्या कामा खातीर दर वर्सा नोव्हेंबर-डिसेंबरांत 15-20 दीस उदक बंद आसता. ह्या वर्सा 18 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर मेरेन तिळारीची उदका पुरवण बंद आसतली. सध्या साळांतल्या उदकाचेर दिवचल, बार्देस आनी पेडण्याक कशें तरी उदक दिवन दीस काडटात. तिळारीचें उदक बंद जाल्ल्यान पेडण्यां चांदेल उदका पुरवणेकूय उदक पावना. फक्त एक करा आणि खंय अशें सुकला न्हू ते पाट निवळ करून दिता आणि भितर खोलपे बिलपे गेले ते आणि हे जेन्ना बंद करता तेन्ना मागीर काय शॉकर बी आलेले काडटले भितरले. बाकी कन्स्ट्रक्शन बीन तशें काय ना. तशें काय ना. बस हांव सगळे आजकाल हेचे बाजार सगळो जाला गोंयांत. कालव्याचें उदक बंद केला थंय मेरेन प्रुडंट पावले. ह्या कालव्याचें दुरुस्ती काम जावपाचें आसा. कालव्याची साफसफाई आतांच चालू केल्या. हांगासरल्या शेतकारांचे वेगळेच प्रस्न. तिळारीचो कालवो तांच्या दारा फुडल्यान वता, मात तेच खंय तिळारीच्या उदकाक पातेशीर. आणि हे पळय हे वाटेन एक पाट गेलो, असो एक गेलो, तो हो गेलो तो सामको शेताक गेलो. सारकें पाणी पावता पूण तेंच्यान पाणयाची बात सोडूंक ना शेताक. एक दीस सोडले दुसरे दीस बंद केलो. येई काडलो तेई काडलो, आमदार काडलो. आमदारा म्हणून ते आमचे डायरेक्ट पाणी ते कमी आहा. मागीर ताका काय सांगता जेई आनी येई त्याच्यान मागीर आमी गप्पच रावले का जाता मरो म्हणून शेतचा. आता वाल मोठा केला पाणी बंद पाणी तांकां वाड्यांक खळखळ्यात पावता ह्या शेतकाऱ्यांक. होल आहा येतो आनी पाणी कशें पावतलें. आतां बंद केला सद्या तेंच्यांनी सगळ्याक रिपेरींग चालू आहा न्हू. पयलीं शेत आतां चालू आसतना तेंच्यांनी हें केल्लें न्हू, आमकां तें पाणी दिवंक ना न्हू. एक दीस सोडलें फकत, एक दीस सोडलें आनी मागीर बंद केलें. आम्ही शेतां पाणी ना जाल्यार शेतां उपतलं कशी पडींग सांडली लोकांनी. काय केळी पासून माझ्या आता सकयल ह्या टायम केळी हाडल्यो पाणीच पावना जाल्यार खंयचे हे करतले. आता कॅनलाचे फाटे तुमकां दिवंक ना. आमकां दिवंकच ना फाटे. आमकां त्यो तिरायच्या डॅमाचो आमकां एकय फाटो येवंक ना अजून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी श्याम सुंदर फट्टे. घेऊ एक विराम.